कुट्टाळे मतदारसंघात पहिलेच फावट भव्य स्वरूपात कार्निवाला निमतान 3 दिसाची कार्यावळ आयोजित केल्या। 2 ते 4 मार्च मजगती कुट्टाळेंत वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी जावपाच्यो आसा। 4 मार्चाक कुट्टाळे पाजेंतार वालंकणी कॉपेल ते बांदेकुरीस मेरेन ह्या मार्गान कार्निवालाची मिरवणूक जातली, अशी माहिती कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज हांणी दिल्या। RDXGOA खातीर कुट्टाळेच्यान प्रसाद नायक। कला केंद्र आणि कोर्ताल सोशल वेलफेअर आणि कला आणि संस्कृती खाते जोड पालवान आयज ही पत्रकार परिशद आपयला त्यो बरें करून म्हणटा येवकार दिता। आमी खाशेली गजाल म्हळ्यार आमी पयलेच खेप कुट्टाळ्यान कोर्तालीन आमी संस्कृत कार्यावळ घडोवन हाडटात 3 दीस। हे 3 दिसांचे कार्यावळीन तुमी बरो आस्वाद घेवचो आणि तरेकवार आमचे दायज जे आमच्या दायजांत कितें कितें आसा तें तुमी पळोवचें। ह्या तेतून एक कार्यावळीन एक आसतलें खाशेली गजाल लोकप्रिय जाली म्हणजे जागोर, फुगड्यो, धालो, लोकनाच ह्या तरेकवार कार्यावळ्यो पळोवंक मेळटल्यो आनी ह्या तुमी सगळ्यांनी हाचो आस्वाद घेवचो आनी खुशी जावचें। आनीक ताचेर आमी तुमकां फुडली दुसरो उपाय आसा सांगतलो। पूण आमची ही कार्यावळ 3 तारखेर खाशेली कार्यावळ संस्कृत कार्यावळीन 3 दीस आसा, पूण खाशेली 3 तारखेर लोकांनी आस्वाद घेवचो। हिचो गोंयची दायज हें आमचें दायज सांबाळून दवरपा खातीर आमचे गांवांतले लोक आमच्या गांवच्यो भाव भयणां हे वांटेकार जातले, आपले लोककला सादर करतल्यो आनी इतलें सांगून आमी तुमकां आतां सांगलां हांवें जेन्ना कोर्ताली नांव घालून हांव कितें करता जेन्ना हांवें जी एसोसिएशन केल्या, जेन्ना संस्था हांवें घडल्या, ती संस्था एक्टीव आहा। जे हांवें कितें घडल्या तितली संस्था एक्टीव आहा आनी एक्टिवीन हें आमी काम करता। तुमकां पयलां बाकीच्यान तुमकां हांव डिटेलान मागीर हांव तुमकां सगळें कितें कितें एक्टिविटी आहा आतां तितलो टायम ना सांगपाक। हांव सगळें जी संस्था आमी कितें काम करता हें लोकांक नदरेक हाडटलो आनी म्हजो एक बुकलेटूय येतलो आख्खी डिटेल जे कोर्ताली फार्मर्स कितें करता, कोर्ताली विलेजीस कितें करता, कोर्ताली मार्केटींग सोसायटी कितें करता हें आख्खें डिटेलान तुमकां हांव एक बुकलेट दितलो। जेन्ना लोकांक कळटलें बाबा खरेंच आमचे कोर्तालीन जी संस्था घडला कितें तर काम तो करता आनी जे कम्युनिटी पासून वावुरता हें तुमकां डिटेलान हांव तुमकां बुकलेटीन हांव दाखयतलो। आमचो जो मेन पॉयंट आसा तो कोर्ताली पाजेंतार जंय वेलेकांनी चप्पल आसा तो रोड 1 वे आमी रोड बंद करतले। जंय वेलेकांनी चप्पल टू क्रॉस जंक्शन हो 1 वे आमी क्लोज करतले आनी 1 वे ओपन आसतलो आनी स्टार्ट जातलो आमचो वेलेकांनी चप्पल थंयसर आमचो कामिलो लॉन्स आसा थंयसर स्टार्ट जातलो आनी आमची जी स्टेज आसा ती आमची बांदे फुडच्या कडेन स्टेज व्हडली स्टेज घातलेली आसा थंयसर आमची स्टेज आसतली आनी थंयसर आमचो सारको क्रॉस जंक्शन हांगासर आमचो वायट जातलो। आनीक हो 3 दीस हो प्रोग्राम आमचो जे वॉलंटियर्स आसा ताणें बरे भशेन आमच्या लोकांक सांबाळून हो प्रोग्राम बरो भाशेन करचो म्हणून हांव मागतां। The main purpose of organizing this press conference is to invite each and every person from Goa to come to Cortalim on these 3 days of fun and enjoyment. Carnival is a season of fun, and I'm thankful to our MLA, Sri Antonio Vaz, and the chairman of the organizing committee for thinking about the people of Cortali and Goa at large. Because always we are doing some work or the other. This time it is fun, it is decent fun, it is decent enjoyment.